न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर। गोमंतकाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां येवकार। आमची दर दिसा ह्याच टायमाचेर न्यूज रूम बुलेटिन हे बुलेटिन तुमकां पळोवपाक मेळटा आनी दर दिसा आमी तुमकां वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। जाल्यार आयज सगळ्यात पयलीं आमी वचुया आमचे एंकर समिदा कडल्यान जाणून घेवया की आयज समिदा कडेन खंयची न्यूज आसा ती। समिदा, आयज तुजे कडेन खंयची न्यूज आसा? पुराय गोंयांत भक्ती भावनेन आनी धर्मीक विधी सयत दत्त जयंती मनयली। ह्या निमतान सगळ्या देवळांनी आरती जाले उपरांत महाप्रसादाचो लाव घेवपाक व्हडा संख्येन लोक हाजीर आशिल्ले। तशेंच आतां सांजचे दत्ताच्या मुर्तेक पायण्यान घालून ताजे हेर सांस्कृतीक मुखार कार्यावळी जातल्यो। तर ही बातमी तुमकां वेगवेगळ्या वाठारांत केल्ली दत्त जयंतीची बातमी आमच्या 7 PM म्हणजे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। ताचे उपरांत आमचो न्यूज हेड सुशांत गावस हाचे कडल्यान जाणून घेवया की आयज सुशांत गावस हाचे कडेन खंयची न्यूज आसा ती। सुशांत, आयज तुजे कडेन खंयची न्यूज आसा? आयची म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार वास्को दाबोळे विमानतळाचेर मीग फायटर जेट आहा हवाई दळाचे तेजो टायर स्फोट जालो आनी टायराक उजो लागलो। दनपारां ही घडणूक घडली। फायटर जेट आपल्या हँगरांतल्यान भायर येयल्ले डेली रुटिनाचे उड्डाण करपा खातीर टॅक्सी ट्रायलर वयल्यान हेजेर धांवपट्टेचेर येयले तितल्यारूच टायराचो स्फोट जालो आनी अचकीत उजो पेटलो। पायलटाक कितें कळोवंकच ना। हे प्रसंगाचे हे सादून मागीर हवाई दळाच्या फायर फायटरांनी थंय वचून घडणूक थळार पावून उजो पालयलो। ते उपरांत जी धांवपट्टी आहा ती कांय वेळा खातीर बंद दवरिल्ली। कांय विमानां डायवर्ट जाली, मोपाचेर गेली, कांय विमानां जंयसून आयिल्ली थंय गेली, जाल्यार कांय विमानांचे लँडींग आहा ते रद्द केल्लेलें आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7 बुलेटिनान। सुशांतान आमकां एक म्हत्वाची बातमी दिल्या ती म्हटल्यार वास्कोची। वास्को हांगासर खऱ्यांनीच एक भयंकर असो अपघात जालो। ताचे उपरांत आमी जाणून घेवया की उशा कडेन आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा? आयज दनपारां मडगांव बाजारांत 2 दुकानांक उजो लागलो आनी फायर ब्रिगेडीक आपयलो पूण ती कळाव जालो तेका आनी ह्या उज्यान ती 2 दुकानां खाक जाली। आनी दिगंबर कामत म्हणटा की नाका ते बेकायदेशीरपणान AC आनी कितें बसयल्लें आहा तें कळना म्हणटात। सो जिल्लो अधिकाऱ्यान थंय येवन पळोवणी करची आनी जो मेरेन ती बेकायदेशीर जे कितें बांदकाम केल्लें आसा वो AC बसयल्ले आसा जो मेरेन ते काडना तो मेरेन ती दुकानां सुरू करपाक दिवची न्हू। आनी थळावे म्हणटात की ह्या पयलीं कितल्योश्योच घडणुको थंय मडगांव बाजारांत जाल्या पूण कोण कांयच एक्शन घेतना। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार मोल्या अभिनव विद्या मंदिरांत सोमारा मध्यान राती चोरांनी फोडले आनी थंय कितें आजून वस्तू ना त्यो कळुना पूण हेचें इन्वेस्टिगेशन करतात कुळे पुलीस। आनी जो चोर आसलेले ते CCTV कॅमेराचेर तेंची तोंडां दिसलीं पूण तेंच्या तोंडार बुरको आसलेल्यान तो वळखुपाक मेळुना। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार चिंबलच्या वाठारांत कोयराच्यो राशी पातळ्ळ्यात आनी थंय ती गोरवां तशीच सवणी येवन तो कोयर रस्त्यार उडयतात आनी त्याच कोयरान लोक गाडयो पार्क करतात। इतली बुरशीपणां आसात। थंय CCTV कॅमेरा आसात तरी पंचायतीचें लक्ष ना। आनी ह्यो ज्यो बातम्यो आसा ती न्हय तुमी मुजरत 7 बुलेटिनां मुद्दम पळोवच्यो। उशान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो दिल्या। मडगांवची, मागीर दुसरी जी जावन आसा ती म्हटल्यार मोल्याची आनी तशेंच तेणी 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमच्या मेरेन पावयल्यो आसा। तुमी सविस्तर बातमी 7 PM बुलेटिनान पळोवची। ताचे उपरांत आमी वचुया संजना हंजुनकर ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयज ताचे कडेन खंयची म्हत्वाची बातमी आसा।
आयज मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केला की भुरग्यांक धर्माचे आनी इतिहासाची म्हायती मेळपा खातीर दर वर्सा 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हणून मनयतले. 26 डिसेंबर हो क्रिसमस वॅकेशनान आयिल्ल्या कारणान भुरगीं चडशीं घरा आसता. म्हणटकून जेन्ना स्कूल्स क्रिसमस वॅकेशन सोंपून जेन्ना स्कूल स्टार्ट जातली तेन्नाच पयलो दीस जो आसतलो तो वीर बाल दीस म्हणून मनयतले शाळांनी आनी विद्यालयांनी, अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिला. मजगतीं ताणें अशें सांगलें की बेती सावन साळगांवां वचपी मुख्य रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दितले अशें ताणें आयज सांगिल्लें आसा. संजनानूय आमकां तशी म्हत्वाची बातमी सांगल्या ती म्हटल्यार क्रिसमस जाले उपरांत जो पयलो दीस भुरग्यांचो आसतलो तो बाल दीस म्हणून मनयलो वयतलो जाल्यार ही तुमी बातमी 7 PM बुलेटिनान तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली. ताचे उपरांत आमी वचुया आमचो एंकर गौरीश हाचे कडल्यान जाणून घेवया की गौरीशा कडेन आयज खंयची म्हत्वाची बातमी आसा ती. पार न्हंय आसा पळय ती सामकी प्रदुशीत जालेली आसा. म्हणजे फाटीं सुद्दां तेजें प्रदूशण आमी उक्ताडार हाडिल्लें, परत एकदां ती सामकीच बाबत आनी सामकीच प्रदुशीत आनी सामको थंय कोयर लोकांनी उडयल्लो आसा. म्हणजे कांय दुकानदार जे आसा चिकन सेंटराचे जे वेवसाय करपी आसा किंवा नुस्तेकार ते लेगीत हे चिकन वेस्ट नुस्तें जी कितें घाण मेळत ते बरोबर प्लास्टीक सुद्दां त्या पार न्हंयत उडयता. पुराय बार्देस म्हालात पिवपा खातीर ह्या उदकाचो बरो वापर जाता आनी जावपाक जाय. ताका लागून अस्नोडच्या पंचायतीन खर हेचेर शिटकावणी दिलेली आसा. थंय CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा. जर कोण थंय आतां हळशीक पातळयतना किंवा कोयर उडयतना सांपडलो जाल्यार तेजेर खर दंडात्मक कारवाय करतले. त्याच बरोबर 5,000 दंड पंचायत तांचेर घालतले त्या CCTVन तांकां सांपडलो जाल्यार, अशी थंयचो अस्नोडचो पंचायतीचो सरपंच फ्रांसीस वास त्याच बरोबर उपसरपंच सपना मापारी हांच्यांनी ही शिटकावणी दिलेली आसा. आनी आतां राम मंदीर जें आसा, दुसरी बातमी आसा ती राम मंदीर जें आसा तें 22 फुडच्या वर्सा 22 जानेवारीक तेजें उक्तावण जातलें. लोकांक सगळे उमळशीक लागिल्ली आसा की हे अयोध्येंतलें राम मंदीर केन्ना आतां हाचें उक्तावण जातलें. सो तेजें उक्तावण जावपाचें आसा. तेज्या पयलीं 30 डिसेंबराक थंय नेवो विमानतळ बांदला तेचें उक्तावण जातलें. आनी ह्या विमानतळाचें उक्तावण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातलें. आनी हें उक्तावण जाले उपरांत थंय नरेंद्र मोदींचो व्हडलो असो रोड शो आसतलो. आनी 22 जानेवारीक राम मंदिराचें जेन्ना उक्तावण जातलें तेन्ना देशभरांतल्यान लोक अशे टिका करपाक लागला की खूब जाणांक म्हणजे थंयची जी राज्यपाल आसा उत्तर प्रदेशाची आनंदीबेन पटेल, त्याच बरोबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांकां आपोवणें आसाच. त्याच बरोबर बाकीच्याय देशांतले राज्यपाल आसा, मुख्यमंत्री आसा, तांकांय आपोवणें आसपाक जाय म्हणून लोक चर्चा करताले की तांकां कित्याक थंय इन्विटेशन दिवंक ना. खुबशे भावीक थंय येवपाचे आसा आनी गर्दी जावपाची आसा, कित्याक एक श्रद्धा स्थान कशें ते मानता. ताका लागून गर्दी तर भरपूर प्रमाणांत जातली आनी थंय गर्दी जातली ह्याच कारणाक लागून बाकीच्या हेर राज्याचे राज्यपाल आसूं किंवा मुख्यमंत्री आसूं हांकां आपोवणें दिवंक ना अशें तांच्यांनी अयोध्या मंदिराच्या ट्रस्टीन स्पश्टीकरण दिलेलें आसा. आमकां गौरीशान बऱ्योच म्हायती दिलेली आसा 2-3 बातम्यांची. जाल्यार तुमी ह्यो सुद्दां बातम्यो सविस्तर पळोवच्यो 7 PM बुलेटिनान. त्याचे उपरांत आमी वचुया उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवया की उत्तेजा कडेन आयज खंयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा. आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आतां न्हू सद्या शिक्षणीक संस्था आहा पळय थंयसरूय चोरयांच्यो घडणुको मुखार येवपाक लागल्या. सांखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांतूय चोरी जाली. 10वेच्या भुरग्यां कडल्यान सरांनी जे फी घेतली बोर्डाच्या एग्जामा खातीर ती चोरांनी फारायली. सुमार 60,000 ते 70,000 रुपया आसले. ते ताजे चोरांनी हात मारलो. मुख्याध्यापकाच्या कॅबिनात दवरिल्ले तेंच्यांनी ते कॅबिन फोडून ते सगळे पयशे फारायले. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती वास्को सद्या भिकाऱ्यांची म्हणटा ती व्हड समस्या उपरासल्या. तांकां कितले फावटी जर स्पेशल गाडयो करून तेंच्या गांवांनी धाडले जाल्यार ते परत थंयच येतात म्हणटात. लोक तांकां हे खाण जेवणां सगळे दितात म्हणटात, ताका लागून ते परत येतात. सो ह्या प्रकाराचेर मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आसा गिरीश बोरकार तांणी तिडक उक्तायलें आनी लोकांक अशें आवाहन केलां की लोकांनी तांकां अन्न दिवचें न्हू अशें तांणी आवाहन केलें. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आमच्या 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. उत्तेजनूय आमकां तश्यो म्हत्वाच्योच न्यूज दिलेल्यो आसा. जाल्यार आयज आमी तुमकां जायत्यो
गोंयभरांतल्यो आख्ख्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो तुमचे मेरेन पावयल्या आनी ह्यो सगळ्यो बातम्यो पळोवपा खातीर तुमकां 7 PM बुलेटीन पळोवचें पडटलें। तेन्ना तुमकां सगळ्यो सविस्तर बातम्यो आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां थोडक्यात बातम्यो सांगलेल्यो आसात, जाल्यार तुमी 7 PM बुलेटीन आमचे सविस्तर बातम्यां खातीर पळयात। हांव वर्षा आश्वेकर, कॅमेरामॅन हर्ष सईद। न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV।